पोरणे गोय माउंट मेरी कोपेला लागसारच्या हेरिटेज झोनात 3 बेकायदेशीर फार्म हाऊस येवपाचे आसा। या बांदकामांक टीसीपीन मान्यताय दिली अशें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचे म्हणणे। प्लॉटात भितर वचपाक दिल्लीकारांनी पारंपारीक आडो आशिल्लो तो मोडला। देखून आयतार 19 जुलयाक हेरिटेज वाटोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचे असो उलो सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन मारला। पळयात। माउंट मेरी चेपला लागीं हें कोपेल जावन आसा इस्टेट आर्कोलॉजी मोन्युमेंट। आतां हो एक हेरिटेज झोन आनी आमी वयर दोंगरार आसा। ह्या हेरिटेज झोनान हिंगासर एक 50,000 प्रॉपर्टी आसा। थिंगा प्लॉट्स केल्या हे प्रॉपर्टीन हे वाटेन दावे सायडीन हेरिटेज झोनान पडटा ती। आनी त्या प्लॉटान 3 व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येता आनी ती कन्स्ट्रक्शनां टीसीपीन एप्रुवल दिल्या। आनी ह्यो 3च आमकां कन्स्ट्रक्शनाच्यो फायली आयज पर्यंत मेळ्ळ्या आनी ती जावन आसा फार्म हावजां 3 व्हडली। ही पळय ग्राउंड +1 स्ट्रक्चर आनी तिका सुमार 15 रूम आहा एक हावजाक। आनी ह्या रूम कितें म्हूण आहा फ्रूट स्टोर मॅन्युअर स्टोर आनी सगळें आहा। आनी सगळ्या रुमाक एक टॉयलेट एटॅच आहा। आनी हे 3य फार्मार राजस्थानाचे आनी दिल्लीचे ते आतां थिंगासान येवन हिंगा फार्मींग करतले आनी तांकां सारकें क्लियर टीसीपीन लायसन्स दिला। हें पळय हे पळय टीसीपीन फार्म हावजांक लायसन्स दिला दिल्ली वाल्यांक। आनी ही जमीन जावन आसा ऑर्चर्ड स्टेट आर्कोलॉजीचें परमिशन घेयनासतना ह्यो टीसीपीन फायली केसो पास केल्यो दिल्ली वाल्यांच्यो टांक्यो बीन बसोवपाक। हे आमचो ट्रेडिशनल आडो आसलो व्हडलो तो मोडला। बाउंड्री वॉल कोणाचेंच परमिशन ना। ये आता हे दुरीक एक हेरिटेज वॉल एक वर्स जालें हे मोड्यार हे सायडीन जेसीबी गायन जेसीबी काम चलता भितर झाडां बाडां जायत कातरलीं। तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडून पंचायत पुलीस चर्च अथॉरिटीज हिंग येवन तांकां एश्युरन्स केलोले की हे वॉल बांदतले म्हूण आनी तेमी सांगलोले बांदून पोते दितले म्हूण। पूण आयज पासून हे वॉल जावंक ना आनी ताका लागून हे एक्सरसायज उजार जाता। हे जावपा जायना कित्याक हे वॉल कोणाच्यान आतलापा शिरीपणा की आर्किओलॉजिकल हें तें ताका लागून आमी आतां डिसायड करताय कित्याक जायना कोणाक कोण ना म्हूण आमी लोक एकठांय जावन आस्तेशें तें दवरूं सोदताय की 19 जुलय हे म्हणजे 19 10:30 वरांचेर आमी एकठांय जावन हिंगा हे वॉल बंद करपाचें आनी कोण जाताय तितल्यांनी येवपाचें कित्याक आमगे हेरिटेज आमगे इंटॅक्ट करूंक जाय।